हालींच इन्कम टॅक्स खात्यान इंगर्जेक येणावळीची म्हायती दिवची म्हूण नोटीस धाडल्या. नुवेचे आमदार मिकी पाशेको म्हणटा भाजपा सरकार अल्पसंख्यांक टार्गेट दवरून ही नाटकां करता म्हूण मायनॉरिटी समाजान 2017च्या वेंचणुकेत भाजपाक बुद्ध शिकोवपाची गरज आसा. आयटीन नोटीस धाडला विशोबाक की दर एक इगोर्जेचो अकाउंट आसा अकाउंटेबिलिटी दिवची म्हणून जी एनावन्स केलेली 8-9 10 तारखेच्या 3 दिसां भितर जे 500 रुपया नोटी आहा वो 1000 नोटी आहा त्यो चेंज करपाक आनी तो नोटीस पावता आसतना 16 तारखे पावलो विशोबाक आनी त्या उपरांत दर एक इगोर्जेक भंय लागली बाबा या IT डिपार्टमेंट आमचे रिलिजियस संस्थे पासून त्रास करूंक लागले म्हणून म्हजो मागणी या सरकारान हे बंद करपाक जाय त्रास करपाक मायनॉरिटी वेगळे संस्था आहा वेगळे रिलिजन आहा त्या रिलिजना सोडून आमकां त्रास कित्याक म्हाका दिसता BJP सरकाराक हे जे थँक दिलो आहा त्या कॅथलीक आमदार आहा जावं निलेश काब्राल जावं आवेडतान फुटात जावं अलिना सद्दान्या जावं बेंजामीन जावं मायकल लोबो ग्लेन तिकलो येवगी कितें आहा जावं फ्रांसीस डिसोजा येवगी कितें आहा आयज हे सगळे आमचे मायनॉरिटी लोकांनी एकठांय रावपाक गरज आहा. ह्या सरकाराक जाग दाखोवप ते सारको सत्य जाग दाखोवपाचो कित्याक आयज तर आमकां त्रास जाले फाल्यां आनीकूय दुसऱ्याकूय त्रास जातले आनी म्हाका दिसता आयज दर एक गोंयकाराक चिंतपाक गरज आहा बाबा बारीक समाजाक वेगळे आमी हे चिंतूच न्हू बाबा वेगळे दर आमी चिंतपा न्हू पूण सगळ्यांनी आमचे गोंयचे परिस्थिती आयज हेका जाग दाखोवपाक गरज आहा. ह्या सरकारान बारीक समाजा लोकांक त्रास केल्या जे पयशाक थोडे पयशे आपण सिगोर करता बँकान त्या लोकांक त्रास जालो आहा. जाल्यार दुसरे वाटेन उपमुख्यमंत्री फ्रांसीस डिसोजा म्हणटा इन्कम टॅक्स खात्यान घेतिल्लो निर्णय खंयच्याच धर्मा आड ना. अल्पसंख्यांक समाजाक कोणेच भडकावपाचो यत्न करचो न्हय. आरडीएक्सको खातीर मडगांवच्यान मंदार नायक आनी म्हापशेच्यान गौतम शिरोडकार. Most of the temple, that is the old temples, are registered with the government, and every year they give their budgets for approval to the government. Church is not covered by that. So all the accounts of the temples which are old, not the new ones, आता नवे घुमटे बांधल्या नवे देवळां स्थापना जाल्या ते न्हू except those every budget comes to the government. So we know how much money they had last year before last, we know, officially we know, but for the new ones we don't know. Once they get registered we know, but the churches are not under that act. The churches don't disclose anything. So what is wrong when asking the church how much money they have? We give the figures. It's nothing to do with minorities or religion. Absolutely nothing. People are trying to communalize the issue. That is the problem with us. We communalize anything and everything.